नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गौरांग, ह्या दिसाक आमी ते राजकारणच हे करताले, ताका लागून आमकां दिसता आमचे जे नागरी जे प्रश्न आसात ताजे कडेन ह्या चर्चेक थोडें दुर्लक्ष जातलें काय दिसतालें. पण आतां जर हे जर पळयलें सद्याची जर हांगा मडगांवां आनी सगळे सावथ गोंयाक जें कितें चल्लां तें पळयलें जाल्यार ह्याही प्रश्नाचेर आतां गंभीर्यान विचार करपाक जाय दिसता. आनी सगळ्याक व्हडलो आनीक सामको मडगांव पालिकेकाल सगळे मडगांवचे शहराक लजेक घालपा सारको प्रश्न म्हणजे सद्याक जी मडगांव पालिकेक 17 लाखाची अफरातफर जाल्या. ही एकल्या कारकुनान जे आमचे फेस्ताचे फेरयेचे पयशे आहात ते आपल्याच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केले. आनीक हो घोटाळो करपाक कळपाक मडगांव पालिकेक फेस्त सोंपनात दिसता म्हाका 15-20 दीस जाले आसता. घोटाळो करपा न्ही, हो घोटाळो लिपून दवरपाची ट्राय जाल्या अशें डायरेक्ट म्हणपाक जाता. पयलीं म्हणलेलें फेस्त स्टॉल दिवपाक चालू केल्लें फेस्ताचे एक 4 दीस पयलीं. पयलीं दिसाचें कलेक्शन जालें. पयलीं दिसाचें कलेक्शन जालें तें ट्रेजरीक जमा जालें. दुसऱ्या दिसाच्यान जें कलेक्शन जालें तें कलेक्शन ट्रेजरीक जमा जालें ना. आतां जमा जायना जाल्यार एक फेस्त काबार जावन 8 दीस जाले. तेन्ना तरी तुमी इन्क्वायरी करात. 15 दीस जाले तरी इन्क्वायरी. आज काय काल 3 दीस फाटीं लास्टाक चेअरपर्सनाक जेन्ना कानार हें पडलें तेन्ना ताणें आवाज ताणें हाजे बद्दल सोदून काडलें आनी तेन्ना ताका कळ्ळें की त्या भुरग्याक आपयतकीर ताणें सांगलें की हे पयशे आपल्याल्या एकावंटाक गेल्यात. ताजे नंतर ताका टायमूय दिलो की तूं ते डिपॉझीट कर. तो ते डिपॉझीट करपाक बोलना, आपल्याक आनी 8 दिसां टायम दी हें दी. आनी ताजे नंतर चेअरपर्सनान सीओक नोट घालो की हाजे तूं डिटेल रिपोर्ट आपल्याक सबमीट कर म्हणून. आतां हो कितें पयलोच इन्सिडंट न्ही की मडगांव मुन्सिपालिटींतल्यान अशे पयशे ना जावपाक. हाजे पयलीं एकदां अशेंच कलेक्शन 50,000 ना जाल्ले. ते 50,000 पुलीस कंप्लेन जाली, ते CCTV आसून तो कोण दिसना, हें जावन ते 50,000 अजून म्हाका दिसना ते डिपॉझीट रिकवर करपाक मुन्सिपालिटी पावली म्हणून. आनी आतां त्या खरें कर्मचाऱ्या कडल्यान डिपॉझीट करपा खातीर नोटीसय काडिल्ली. ते काय म्हाका दिसना रिकवर केल्या काय म्हणून. आनी आतां हे 17.5 लाख गायब जाल्ले आसात. आतां चेअरपर्सन कितें म्हणटा की ह्या वर्साक आपणें 2 वर्सां फेस्त केलें. 2 वर्सां फेस्त करतना आपणें हायस्ट रेवेन्यू हाडलो. 36 लाख एक वर्साक आनी दुसऱ्या वर्साक 35,50,000 हो आपल्याल्या हातूंतल्यान रेवेन्यू जाल्लो. आनी सिस्टमॅटीक हें केलें. ह्या वर्साक म्हणटो आपल्या सांगनासतना चीफ ऑफिसरान फेस्त मिटींग कंडक्ट केली, जी प्रिपरेशन मिटींग आसा. तेन्ना ताका जेन्ना ते ऑफिसरान सांगलें की चेअरपर्सन आपयनात ना, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. आतां हायकोर्टान खंयच्याच आपल्या ऑर्डरीक म्हणना की तूं चेअरपर्सनाक घेनाका जावं कावन्सिलाच्या मेंबराक घेनाका. तरी आसतना ताणें आपूण म्हणटो सायडीर रावलो आनी सगळें हें करतें ऑर्गनायज केलें. आनी चेअरपर्सनान ती 10 जाणांची टीम फॉर्म केली की रेवेन्यू कलेक्शनाक. सिंपल गोश्ट आसा, कोणाक स्टॉल दितना 292 स्टॉलाक एक स्टॉलाचेर 9,000. सो हे पयशे तूं स्टॉल दितना स्टॉल पयशे घेता आनी ते स्टॉल दिता न्ही. सो हे पयशे तुवें काडपाचे आनी तुज्या एकावंटाक घालपाचे. ताका तूं घालपाक गरज नाशिल्ली. आतां ही पयशे आयले ना जाल्यार चीफ ऑफिसरान ते पळोवपाक जाय आशिल्ले, जावं ताजे बाकीचे कोण ऑफिसर आसा वयले ताणी पळोवपाक जाय. ताणी तो चीफ ऑफिसराक सांगपाक आशिल्लें. ही गोश्ट ताणी ती धापून दवरली अशी सद्या. सो एकूण जर पळयलें जाल्यार हे जर मडगांव पालिकेचो जो कारभार चल्ला तो जर आमी कोंकणी कशें म्हणटा पळय, आंदळो पीठ दळटा आनी कुत्रो पीठ खाता आनी आंदळो दळटा असल्यातलें खबर जालें. म्हणजे कोण थंय कितें करता तें कोणाक खबर ना. ह्या वटेन चीफ ऑफिसराचें जर ताचेर वचक आसपाक जाय तो ना. अशे तरेन सगळें हें जाता. हातूंत भितर आनी एक हें की अशें जेन्ना खंयच्याय गजाल जातात तेन्ना एक हें आसता की सेफर सायड रावपाक, की जे कोणें केला ताजेर अगेन्स्ट पुलीस कंप्लेन करप. बरोबर. हांगा ह्या हातूंत भितर तो योगेश शेटकार म्हणटा ताका काल ताणें सस्पेन्शन ऑर्डर काडली. आज ताका ती सस्पेन्शन ऑर्डर सर्व केली. आनीक आतां इन्क्वायरी स्टार्ट केल्ली आसा. हें जरी खरें आसल्यार ताजें खरें पुलीस कंप्लेन जावपाक आशिल्ली. ती सस्पेन्शन ऑर्डर जर पळयली ती 2 लायनीची सस्पेन्शन ऑर्डर आसा. कळ्ळें तुका. एज डायरेक्टेड बाय हें टू यू हॅव बीन पूट अंडर सस्पेन्शन. सो हाका कित्याक लागून एक कोण भुरग्याचेर कंप्लेन सुद्दां जाली बारीक इस्कॉलाक जाल्यार ताका बरें नोट बरो व्हडलो बरयतात. एक 4 लायनी तरी घालपाक जाय आशिल्ल्यो. रिजन घालना मेन म्हणटा कित्याक लागून कित्याक घालना ते घालना. कळ्ळें तुका. आतां हे पयशे मेन म्हणटा ते रेवेन्यू मुन्सिपालिटीचो. मडगांव मुन्सिपालिटी कडेन पयलींच पयशांक लागून FD मोडपाचे प्रकार फाटल्या दिसान जाल्ले आसा. फाटली पगार पयशे नासतना. आनी हो वर्साचो तुगेलो एक फेस्त म्हळ्यार तांचो मेन इन्कमाचो सोर्स. हे पयशे ना जातात म्हणजे हाका एक तर हाजी एडमिनिस्ट्रेशन नाच, सामकी झिरो.
आनी चीफ ऑफिसर कित्याक वगैरे रावलो हें पडटा. इतले तेंप चीफ ऑफिसरान कित्याक एक्शन घेतलें ना हें मेन गजाल. आनी आतां परतो जेन्ना चेअरपर्सन जेन्ना तुका एक हें करता नोटीस धाडटा जावं तुका तुजे कडेन मागता तो रिपोर्ट तोय तूं ताका सबमीट करना. आनी कावन्सिला मुखार चीफ ऑफिसरान ही गोश्ट हाडपाक जाय आशिल्ली मेन म्हणलेल्यार ती अजून पर्यंत ताणें सांगलें ना. सो हे जो सगळें पयले नगराध्यक्ष आनी चीफ ऑफिसर हांचो एकमेका कडेन कॉर्डिनेशन ना आनीक ताका लागून हो सगळो गैरकारबार म्हळ्यार गैरकारबार चलता अशें दिसना तुका? अशें दिसता अशें सगळ्यांक दिसता. आनी हाजे पयलीं हें उगड जाल्लें आसा. ताणें ओपनली एकमेकाचेर आरोपय केल्ले आसा. आनी आतां जर सांगलें त्या भशेन नगराध्यक्ष चीफ ऑफिसरान नगराध्यक्षाक ज्या पर्यंत आपयलें ना मिटिंगेक ती एक्चुअली मिटींग नगराध्यक्षाच्या कॅबिनात जावपाक जाय ती ताणें आपले कॅबिनात केली. सो हातूंतल्यान क्लियर जाता की हांचे भितर म्हणजे जो ऑफिसर आसा तो नगराध्यक्षाक कॉन्फिडन्साक घेना जावं तो ताका सांगना. पण आनी अशें जर चलता जाल्यार मडगांवचो जो आमदार आसा दिगंबर कामत ताणें हातूंत लक्ष घालपाक जाय अशें दिसना? घालपाक जाय आशिल्लें फाटल्यांतल्यान. आतां चल्लां तें चलना अशें म्हणून चलता मडगांव म्युन्सिपालिटीक. आनी आतां तर हें उदक सामकें नाका कडेन पाविल्लें आसा. हे 17 लाख अशें म्हाका दिसता हे सगळें हायस्ट मोठो स्कॅम म्हणल्यार तुवें की अशे पयशे वतात हांगच्यान आनी ते रिकवर जातले काय ना हे प्रश्न आसा. आनी जायना जाल्यार हो लोकल मनी म्युन्सिपालिटीचो रेव्हेन्यू गेल्लो अशें हो गेलो आनी तो ते पयलीं 50,000 तेय गेले रिकवर जालें ना. आनी हे कोण हे म्हणजे राजे वाट्याक आनी कोण आसा तेंय पळोवपा जाय एकट्यानं. सो हे जर पळयलें जाल्यार दिसता तशें इतलें सोंपें आनी हे असल्यातलो असो तरी हो भाग दिसना. हातूंत सारको खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. आनीक खरें तर जर हे आसता जाल्यार जर स्थानीक आमदार इंटरफियर जायना जाल्यार जो आमचो हे आहा पळय विश्वजीत राणे जो नगर पालिका प्रशासनाचो मंत्री आसा ताणें तरी इंटरफियर जावन चवकशी जावपाक जाय हाजे. आनी ही आमची न्ही ही सगळी मडगांवकारांची. जर सगळें जर पळयलें न्ही जर चेअरपर्सनान हातूंत जर लक्ष घालना जाल्यार हे पयशे टोटल गेल्ले. आनी म्हाका अशें दिसता की चेअरपर्सनान लक्ष घालतकीर चीफ ऑफिसराक खंय तरी जाग आयली. चीफ ऑफिसराक खबर आशिल्ली आनी तो उगो रावला कित्याक तुवें सगळें पळयलें न्ही ते पयशे येना म्हणजे तुवें इन्क्वायरी करपा न्ही. आतां चेअरपर्सनान सांगलें त्या भशेन आपूण आतां आमदारा कडेन हाजेर उलयतलो आनी कितें आसा तें पळयतलो आनी ताजे नंतर जर जायना जाल्यार आपूण हे पयशे रिकवर करतलोच खंयच्याय परिस्थितीक. आनी ताका लागून आपूण DMA चीफ सेक्रेटरी UD मिनिस्टर आनी त्या भायर चीफ मिनिस्टर हांकां लेटर करून ह्या बद्दलचें सगळें करता. आनीक आज म्हत्वाचे जो प्रश्न आसा म्हत्वाचो जी घटना घडल्या ती म्हणजे कोंकण रेल्वेन जी हाज्या पयलीं रेंट अ बायक रेंट अ कार आनी पोर्ट हॉटेल्स हाजे खातीर जी निविदा काडपाची आशिल्ली ती आज रद्द केल्या. आनीक आज ताजेर विजयान हें केलां की ही मागणी पयली विजय आनी ताचे फाटल्यान वेन्झीन हांणी दोगांयनी केल्ली की हे रेंट अ बायक आनी रेंट अ कॅब केल्यार जे थळावे लोक जे वेवसायीक आहात तांचे त्रास जातलो. आनी विजयान तर अशें म्हणलें की कोंकण रेल्वेन अशें आमचे पर्यटन उद्योगाचे जे आसा भितर सरनासतना आपली रेल्वे सारकी सांबाळची. सो आज आनीक हे प्रश्न विजय सरदेसाय किंवा वेन्झीन जावं हाजे कडेन आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेनय सामको तितलोच प्रकर्पणान मांडून चीफ मिनिस्टरान जे तांचे रेल्वेचे महासंचालक आशिल्ले तांचे कडेन ताजे कडेन जी चर्चा जाली तेन्ना सांगिल्लें की हे चलचें ना आमी तुमकां परवानगी दिवचें ना म्हणून. सो आज ते रद्द जाल्या. सो हाजेर लोकांचे प्रतिक्रिया कितें आसा? लोकांची प्रतिक्रिया म्हळ्यार लोक जे त्या वेवसायीक कोणाक डॅमेज जाता आशिल्लो ते खूश आसतलेच. पूण हाजें हें जर रद्द करपाचें जर आसलें जाल्यार हाजें पूर्ण क्रेडीट म्हणटा तें विजय सरदेसायाक वता. सगळ्यांत पयलीं जेन्ना ताणें डिक्लेअर केली कोंकण रेल्वेन ताचे दुसरे दिसाक विजय सरदेसायान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आपूण हें जावपाक कशें दिवपाना. आपूण ह्या लोकां बरोबर रावतलो. आपूण हाजे खातीर आंदोलन जरी करपा पडलें केदें म्हणलें जाल्यार आपूण रस्त्यार देवन हाजेर आंदोलन करतलो. एसेंब्ली काडपाचो मागीर म्हणटा पयलीं जर आंदोलन करपा पडलें. आनी ताणें एक मागणी केल्ली की मडगांवच्या आमदारान हाजेर खुलासो करचो तो कोणा बरोबर आसतो तो भायर आशिल्लो कितें तेन्ना टुरा जालो ना तो खुलासो करपाक पावलो ना. पूण विजय सरदेसायाक हाजें कंप्लीट क्रेडीट वता. जर आज कोंकण रेल्वेची रेंट कॅब बाय हें सर्वीस आनी बाकीचें हें आसा तें बंद जर करपाक तांकां टेंडर फाटीं घेवपाचें जर भाग पडलें जाल्यार तें फूल क्रेडीट विजय सरदेसायाक. आनीक विजयान आज आनीक म्हत्वाचो जी हें घेतलें आमचें पावल उखल्लें तें म्हणजे स्मार्ट सिटीचें जें काम चल्लां ताजेर विजयान हाजे पयलीं कितलोच आवाज काडिल्लो. सारकें जाल्यार 1200 कोटीचो तो घोटाळो म्हणटा. आनी आज ताणें प्रधानमंत्री कार्यालयाक पत्र बरोवन सांगलां की हाजी चवकशी जावची हाजें ऑडिट जावचें. आनी मेन म्हणटा तें हें काम सारकें जातलें
हाजे खातीर प्रधानमंत्र्यान तातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी केल्ली आसा. एक ताणें पयरी डिमांड केल्लो, काली डिमांड केल्लो की ताची इन्क्वायरी एक करची आनी सगळें एक हें कितें आसा हिशोब कितें आसा तो दिवचो लोकां खातीर म्हणून. दुसरी म्हणल्यार आतां ताणें प्रधानमंत्र्याक केलां. प्रधानमंत्र्याक करपाक कारण प्रधानमंत्र्याचो हो प्रोजेक्ट आनी तो प्रोजेक्ट असो परिस्थिती जाल्या त्या हाजी पणजी तर वचपाचें ना, पांय दवरपाचें ना आनी जाता जावन सुद्दां अजून तें सोंपना. डेडलायन दिली हें जालें ताका लागून विजय सरदेसायान तें आज लेटर प्रधानमंत्र्याक केलां आनी प्रधानमंत्र्याक रिक्वेस्ट केलें म्हणजे तूं तातूंत लक्ष घाल बाबा, तुज्या ऑफिसाक कोणाक अपॉयंट कर आनी तुज्या अंडर ती इन्क्वायरी जावची ही अशी लेटर ताणें बरयल्ली. सो आतां वता वता आमी लास्ट जे हें करता की सद्याक आमी जो पळय सामको हॉट विशय आसा तो म्हणजे जिल्ला पंचायत इलेक्शन आमचे बाणावलेचे बायपोल्स. आतां आज तातूंत भितर आज लास्ट उमेदवारी अर्ज भरपाचो लास्ट दीस आसतना 3 जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. तातूंत भितर एक रॉयला फर्नांडीस आशिल्ले जाणें ही केस घाली म्हणून इलेक्शन जावपाक पावलें. दुसरे आशिल्लो तो आमचो फ्रँक फर्नांडीस आनी तिसरो आशिल्लो तो आमचो पेलेचो सपोर्टर ताणें हें केल्लें आसा. सो आज हाणें हें केलां की कोण तें आमच्या रॉयलान की ही जी जिल्ला पंचायत जावं किंवा पंचायत जावं ह्यो ज्यो वेंचणूक आसात किंवा म्युनिसिपालिटी जावं ह्यो म्हणटा स्थानीक वेंचणुका तातूंत भितर पक्षी राजकारण हाडपाक जायना अशी ताची मागणी आसा. सो आतां ही पक्षाची हाजेर जातली पूण एकंदर पळयल्यार आमच्या निवडणुकीचो निकाल कितेंय लागून तो वेगळो जालो पूण एक म्हणजे परत ह्या विशयाक लागून बाणावले आतां परत एक चर्चेक येवपाचें. बाणावले टोटल इलेक्शनच बाणावले पेटपाक लागलो म्हणल्यार जाता तुका. आनी आतां परिस्थिती अशी आसा की 3 इंडिपेंडंट आनी 1 इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट. पूण रॉयलाचेर तुवें जेन्ना हाडलें रॉयलान सांगलें कितें, रॉयलान आज रेजिग्नेशन दिलें आनी मागीर तें फॉर्म भरपा आयलें. सो रेजिग्नेशन ते म्हणटा की कार्यकर्त्याचे तुमी अशें अन्याय करनाकात, तुमी सुद्दां भितर सरनाकात आनी कोणूय कार्यकर्त्यान वोगी रावप न्ही. आयज आपल्या जाल्लें आसा, आयज आपल्या आपण काँग्रेसीचे कार्यकर्ते पण आपल्या जाल्ले आसा, फाल्यां आनी खंयच्या मतदारसंघाकूय हें जावपाक शकता. कळ्ळें तुका कार्यकर्त्यांक हें एलायन्स तुमी ह्या हाजेर लेवलाचेर करनाका, फाल्यां तुमी पंचायतीक एलायन्स करतले काय म्हणपाक तें ताणें अशें विचारिल्लें आसा. सो ताजे म्हणणे प्रमाण तें झेडपी आनी ह्या पंचायत राजा भितर तुमी हाजेर राजकारण हाडचें न्ही आनी तातूंत भितर तुमी करचें न्ही. सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो साश्टींतल्यो गजाली. आनीक आतां आमी म्हणटा अशें की बाणावलेच्या पोस्ट वेंचणुकेक लागून ह्या वातावरण आनीक पेटपाचें आसा. सो ह्यो सगल्यो खबरी घेवन आमी तुमचे मुखार सदांच परत येवपाचे आसात. तो मेरेन सगळ्याचे आतां आमी निरोप घेतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्याक देव बरें करूं.